नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. आतंकवादी बोको हराम आणि इसिसाचे युतीन गोंयांतूय मोठे संकट. इंटेलिजन्स एजन्सी कुस्को बोको हरामाक वावुरपी नायजेरियन ड्रग पेडलरांची दाऊदा उपरांत इसिसा कडेनूय हात मिळवणी. गोंयांत 8 जुनासावन मॅगीचेर बंदी. नेस्लेन मार्केटांतल्यान स्टॉक फाटीं घेवपाची घोशणा करून 3 दिसां उपरांत मुख्यमंत्र्याची घोशणा. सभापती म्हणटा बाकीचे प्रॉडक्ट तपासात. सांतिनेज व्हाळांत प्रदूषण मिक्रब सोडून कांयच ना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 22 सुवातींनी इन्स्पेक्शन. व्हाळांत जैवीक कोयर, प्लास्टीक, टायर, सिवेज धरून सगळे मनशांक घातक. पावस तेंकलो. म्हापश्या कितलेशेच वॉर्डांतली पावसा पयलींची कामां अर्दवट. उक्ती गटारां, सिवेजीची कामां अर्दवट. रस्त्यार फोंडकुलां. नगरसेवकांनी लोक मारता बोवाळ. प्रुडंटाचो मान्सून ट्रॅक. सगळ्या शाळा कॉलेजांनी रॅगिंगाचेर सक्तीन बंदी घालची. स्वता दवरतलो नजर. शिक्षण मंत्री पार्सेकाराची कॉलेजींक शिटकावणी. पार्सेकाराच्या कॉलेजींत बीएससी बीएड कोर्स. आणि मिकीचे मातृप्रेम आयले उफाळून. आवय दुयेत आशिल्ल्यान परोलाचेर म्हयनोभर घरा वचपाक सूट दिवची म्हणून अर्ज पावलो उपजिल्लोधिकारा कडच्यान आयजी प्रिझन्सा कडेन. खबर विस्तारान. आतंकवादी बोको हराम आणि इसिस एकठांय आयिल्ल्यान जगाकूच न्हय गोंयांतूय मोठें संकट वावुरता. इंटेलिजन्स एजन्सीचो रिपोर्ट हे सांगता. गोंयांत नायजेरियन ड्रग्स पेडलरांचे मोठे नेटवर्क आशिल्ल्यान बोको हराम आनी इसिसाच्या युतीचो मोठो धोको आसा म्हणपाचो हुस्को वन इंडिया पोर्टलाच्या रिपोर्टांत इंटेलिजन्स अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. गोंयांत नायजेरियना वरवीं ड्रग्स रॅकेट चलोवपाचो बोको हरामाचो दाऊदाच्या गँगा कडेन पयलींच हातमेळवणी आसा. गोंय पुलीस आनी सरकार मात हाचेर जाय तितलो गंभीर दिसना. पळयात खासा रिपोर्ट. ड्रग्स आकांतवादाच्या टायम बॉम्बाचेर गोंय बसलां. आकांतवाद आनी ड्रग्साचो विळखो आवळत चल्ला. हे परिस्थितीतूय राजकारणी, सरकार आनी गोंयचे पुलीस नायजेरियन ड्रग माफिया आनी पेडलरांच्या गँगाचेर जाय तितले गंभीर दिसनात. आकांतवादी इसिसाक ड्रग्सांतल्यान फंडिंग करपी बोको हराम गोंयांतूय मोठ्या प्रमाणात वावुरता. इसिसा कडेन तितलोच खतरनाक आकांतवादी बोको हरामाचो मुखेली अबू बकर शेकाऊन शेकेंड केला. आकांतवादाच्या मळार ही मोठी आनी हुस्क्याची गजाल. इंटेलिजन्स एजन्सीच्या सुत्रांनी वन इंडिया पोर्टलाक दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बोको हरामान इसिसाक पुराय तेंको दिवपाचें थारायल्ल्यान पुराय जगा खातीर धोक्याची युती. ह्या युतीक लागून इसिसाक आकांतवाद पातळावंक मोठो आदार जातलो. ह्या दोनूय संघटनांची वावुरपाची पद्दत एकसारकीच. आकांतवादाक विटामीन यम मेळटा ड्रग्साच्या धंद्यांतल्यान. आकांतवादाक फंडिंग करपाक बोको हरामाक मुखेल आदार ड्रग्साचो. असल्या कामांक इसिस ड्रग्सांतलो पयसो वापरता. ह्या भयानक युतीचो जागतीक पांवड्यार धोको वाडलाच, तातल्या तातूंत भारताक आनी गोंयांक चड. कारण नायजेरियन ड्रग पेडलरांच्या जाळ्याची मुळां गोंयांत बरीच खोल मेरेन पातळ्यात. नायजेरियन ड्रग पेडलरा कडच्यान खंय बोको हरामाक फंडिंग जाता. भारतांत ड्रग्साच्या धंद्यात घुसपा खातीर बोको हरामान पोरू दाऊद इब्राहिमा कडेनूय शेकेंड केला. गोंयच्या ड्रग्सांतलो बोको हराम आकांतवादी इसिसा मेरेन सहज पावंक शकता. सेक्युरिटी अलर्टा प्रमाण बोको हराम आनी इसिसाची युती जगाक धोक्याची. ह्या नेटार इसिस वावर वाडयतली. ह्या जागतीक आकांतवादाक ड्रग्सांतल्यान मेळपी पयशांचें नेटवर्क फोडपाक गोंयच्या सेक्युरिटी एजन्सींनी जाय तितलो दमूय दिसना आनी इच्छाय दिसना. सरकारूय तितलेशें गंभीर दिसना. ड्रग नॅक्ससांत घुसपल्ल्या दुबावीत पुलिसांक बरे दीस आयल्यात. दुसरे वटेन दर्यादेग वाठारांतलो मंत्री आमदार आपापल्या गँगाक साल्वार करून पेटल्यात. गोंयकारांक सध्या वाली ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत सोमारा 8 जुनासावन मॅगीचेर बंदी येतली. नेस्लेन मार्केटांतल्यान स्टॉक फाटीं घेवपाची घोशणा करून 3 दीस जाल्या उपरांत म्हापश्या कार्यक्रमाक आयिल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान ही गजाल स्पश्ट केली. गोंयांत टेस्ट केल्ले सॅम्पल लेड आनी एमएसटीक निगेटिव्ह मेळ्ळा. तीच सॅम्पलां भायल्या राज्यांत टेस्टीक धाडले म्हणून पार्सेकार उलयलो. सभापती राजेंद्र आर्लेकर म्हणटा मॅगीच न्हय तसल्या सगळ्या ब्रँडाच्या फूड प्रॉडक्टाची आत्र्या पर्यंत टेस्ट जावंक जाय. The samples collected from Goa unit, which is situated in Bicholi Taluka, were analyzed, were collected from the market and they were analyzed. And results of the analysis
did not reveal any objectionable things. And as such, earlier I was of the opinion to allow it to continue. But the way the reports from the other states are coming up, I feel it is not proper on my part to take a risk with the lives of the natives. And therefore, from tomorrow, we are banning this particular product till further order. Simultaneously, I would suggest my director to take additional samples, and I have already told to do second test, but simultaneously I would like that the same samples be tested by neighboring states laboratories also. सभापती राजेंद्र आर्लेकर म्हणटा मॅगीच्या निमतान बहुदेशीय कंपन्यांचे भारतातले एक मोठे कारस्थान उक्ताडार आयला. फक्त मॅगीज न्ही, सगळ्या फूड प्रॉडक्टांच्यो आत्र्या पयल्यान टेस्टी जावंक जाय. मल्टीनॅशनल भायल्यो कंपनी तर तांचे एक पद्दत अशी आसा की हांगासरलो आमच्या ह्या देशांतलो भारतीय मनीस जो आसा, इंडियन आसा, ताज्या बद्दल व्हडली चिंता न करता तांकां जो प्रॉडक्ट तांचो जो विकपाचो आसा तो कसोय करून बाय हूक अँड क्रूक विकप, ताका सगळेच मल्टीनॅशनल अशें करता अशें न्ही, पूण ती टेस्ट वाडयता आसतना जो भितर इन्ग्रेडियंट घालता, जे भितर घालता ताजो शरिराचेर, तांच्या आरोग्याचेर परिणाम कितें जाता हाजी व्हडली चिंता करप ना, ही तांची पद्दत आसा. आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की अशे हे सगळे मल्टीनॅशनल्स जे आसात तांच्या भारत, आमचो देश हो डंपिंग ग्राउंड आसा. Do you think just like Maggi, all such products, all such soft drinks should be tested? नॅचरली आनी कंपल्सरिली करपाक जाय तें. ताजे खातीर कायदेय आसात आमचे कडेन, पण दुर्दैवान आमची जी एडमिनिस्ट्रेटीव मशिनरी जी आसा ती ताज्या बद्दल जाय तितली अलर्ट ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता की अशे जे प्रॉडक्ट्स आसा तांचे रेग्युलर टेस्टिंग जायत रावपाक जाय. 3 दीस फाटीं नॅस्लेन मार्केटांतल्यान मॅगी फाटीं घेता म्हूण घोशणा केल्ली. गोंयचे रिटेल आनी सुपर मार्केटांनी मात मॅगीचो सेल सर्रास चल्ला. आतां 3 दिसां उपरांत सरकार सोमारा खंय मॅगीचेर बंदीचो आदेश काडपाचो आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी देवेंद्र गांवकार. सांतिनेज व्हाळांत प्रदूषण सोडून कांयच ना. थंयचें उदक मनशांक घातक. व्हाळाच्या उदकांत मोठ्या प्रमाणात जिवाणू आसात म्हणून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आयला. उदकांत देवप सुद्धा धोक्याचें. सांतिनेज व्हाळांत जैवीक कोयर, प्लास्टीक, टायर, सिवेज धरून सगळ्या तरेची घाण भरल्या. पुराय व्हाळांत 22 सुवातेवेली सॅम्पलां बोर्डान टेस्ट केली. हे पयलीं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजन्सीन सांतिनेज व्हाळाचो विशय चवकशेक एनजीटी मेरेन पावयला. जगातलो सगळे तरेचो कोयर आनी घाण घडये सांतिनेज व्हाळांत आसतली. कितें ना म्हूण ना. प्रदुशणान काबार जाल्ल्या ह्या व्हाळाची युनायटेड नेशन्साच्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजन्सीन ह्या पयलीं दखल घेतिल्ली. हो विशय UN एजन्सीन केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालया कडेन चवकशेक दिल्लो. आतां प्रदूषण नियंत्रण मंडळानूय सांतिनेजच्या व्हाळाचो अभ्यास सुरू केला. व्हाळांत बांदकामाचे डेब्री, प्लास्टीक, कोयर, जैवीक कोयर, टायर, सिवेज आनी कितलेशेच तरेचो कोयर मेळटा. कोयरान कितलेशाच कडेन उदक व्हांवपाचें बंद जालां. फायर ब्रिगेड स्टेशन, तोकार, फोर्ड शोरुमाकडच्या सुवातींनी व्हाळाचें उदक तुंबून गटार जालां. बोर्डान 22 सुवाती वयल्यान सांतिनेज व्हाळाच्या उदकाची सॅम्पलां तपासपाक घेतल्यात. बोर्डान पुराय सांतिनेज व्हाळाचो सर्वे केला. बोर्डाच्या अभ्यासा प्रमाण कोयर बाकीची घाण पडून व्हाळ तुंबला. व्हाळांत चडशा सुवातींनी सोडटात सिवेज. व्हाळांत कांय सुवातींनी वाडल्यात झाडां. मोठ्या प्रमाणात कोयर आनी सिवेजीच्या प्रदुशणान व्हाळाच्या उदकांत ऑक्सिजनाचें प्रमाण नाशिल्ल्यान जमा. उदकाचेर जगपी जिवांचेर ताचो वायट परिणाम जावं येता. उदकांत फिकल कॉलिफॉर्म आनी मायक्रो ऑर्गॅनिझम चड जाल्ल्यान लोकांच्या भलायकेक ते धोक्याचे. टेस्ट केल्ल्या उदकाच्या नमुन्यांनी मोठ्या प्रमाणात फिकल कॉलिफॉर्म मेळ्ळा. तातूंत पॉझिटिव्ह कोलाय मेळ्ळा. पणजे शारांतल्यान व्हांवपी ह्या व्हाळाची दशा प्रुडंटान कितलेशेच फावट दाखयल्या. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पर्यावरण एजन्सी मेरेनूय विशय पावलो. मात राजधानीत मोठे मोठे लक्झरी प्रोजेक्ट्स बांदपाक बिझी आशिल्ल्या सरकाराक हो व्हाळ दिसना. आतां प्रदूषण नियंत्रण मंडळान रिपोर्ट केला. आशिल्ल्या रिपोर्टांनी आनीक एका रिपोर्टाची भर. सरकार ह्या व्हाळाचें कितें करतलो काय ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी नवाज शेख. मिकीचें मातृप्रेम उफाळून आयलां. आवय दुयेंत आशिल्ल्यान आपल्याक परोलाचेर 30 दीस घरा वचपाक सूट दिवची म्हूण मिकीन अर्ज केला. अर्जा बरोबर ताणें दुयेंत आवयच लुइजा पाशिकोचें मेडिकल सर्टिफिकेटूय लायलां. आवयची कुयदाद करपाक घरा वचपाक जाय अशें मिकी अर्जांत म्हणटा. मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी गौरी शंखवाळकरान मिकीचो अर्ज IG प्रिझन्स एल्विस गोम्साक धाडून दिला.
इतल्या मजगतीं मेडिकलांत ॲडमीट आशिल्ल्या मिकीक आयतारा सकाळीं डिस्चार्ज दिवन परत सडा जेलींत व्हेलो. घेवया एक विराम.